नमस्कार हांव मंजुनाथ कामत. आमकां परबे टायमारी साणेकल्ल कूक म्हूण एक येता. कारकळ, मंगळूर, उडुपी मार्केटा मेळचे तसले हे तरकारी मेळरी आमगेल जीव. साणेकल्ल कूक म्हळ्यार खंय वयता ती, खंय मेळटा, कशें मेळटा. आजी हांव हें वोवचें तसले अप्रूप एक जागे आयला. ते कुटुंबाची ಒಟ್ಟೂಚಿ उलोया. हांगा माधव नायक माम म्हूण आसा ती. हांकां 83 वर्सां. तशींच तांगेल पूत पुंडलिक नायक. सो हंगेलगी साणेकल कूक कशें जाता. सो अज्जे विशेष कसने आमगेल मार्केटाक विंगड विंगड गांव दुखून येता जाल्यार एक पटी साणेकल कूक आयलवे अज्जी परमळ मुखारे विंगड पूर भायर वता. सो अज्जी ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಗ್ಗೆ मी निमगुया. नमस्कार माम. नमस्कार. मेगेल नाव पुंडलिक नायक. आम्ही म्हळ्यार फूड साणेकाला आशिल्ली. हांगा येवन नेकर बेट्टा एक 48 इस्वी आयली. थंय तुकून कूक बेळशीत आशिल्ली साणेकल कूक. आतां हांगा येवन कंटिन्यू केलां. अज्जी काय बेळशीत आसा ती. आतां सादारण आमी 1 एकरे कूक घालता साणेकल कूक. हे नमन्यास कूक. हां हे फस्ट लास्ट इयराचे कूक ते ड्राय करून दवरता. ड्राय करून दवरलेले मे एंड जून फस्ट म्हणटाना मोळकी येवन आसता. हां ते आमी एक टोमॅटो बॉक्स नातले तणा मोडी अशी करून दवरता. हां सेपारी नातले इंदूर मुयेनी खाता. ते कूक जून नेल पाशी जाल कुडे 1-2 पावस आयले कुडले गद्द्यांत बियां दवरता मोळके. ते झाड जेवच्याक ते सादारण जून फस्टा दवरल्यार जून जुलय 2 महिन्यांत झाड जाता 8 ते 10 इंच. हां हे झाड ಆಗಸ್ಟ್ फस्ट म्हणटाना कट करून अशी ववका. हां हें बियांक घालतरी वय. सो हें एक व्हड जाता ताजे नंतर कट करून वयचें. वोवका. हां 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 साधारण 8 ते 10 इंच झाड हां अशी कट करून ववका. हां हां वोवचें अशी. ओके वय मग हे साणेकल्ल कूक म्हणतात न्हू. हें सादारण खंय पुरा हें जाता. एक साणेकल्ल आणि एक हांगा नेकार बेट्टू. ನೆಕ್ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ हां बैरमपल्ली. हां 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 अंदाज कितली एरियान जाता. हंग साधारण बेळू तितले एरिया म्हळ्यार कितले एकर जागे री. काय एक 10-15 ಎಕರೆ ಜಾಗರಿ ಬೆಳೆಸಿತದೆ. हां आता फूड मस्त ಬೆಳೆಸಿತಾನೆ. हां आता चिक्के सॉल काढवानी कष्ट जातात म्हणून गिरायक चिक्के मुणे असतात. हां 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 बे कूक कितले रुचगी जाल्यार एक जनाक उदासीन कसन म्हळ्यार ताजे सॉल काडका म्हणून. साधारण मक्क हांव सहान असताना भारी 45 तकून 50 इस्वे टायम मारी साणेकलांतू आमगेल जाते शिवाय दुसरे कोणी करनाते. मागीर आमगेल जाते कृषी पुरेसना म्हणून पुरा दुसरे बिझनेस हें सगळं धोरणं सागवडी गद्द्या कामां पुरा कोणी करता आयली. आत्ता आमी एक फूड लागायचो कोर नाशिल्लें हे हडल्या घरांत एक आमी मात्र बेळशिता ती. मागीर पुरा इतर जाती करता आसा ती. हां हां तुमी साणेकल्ल आशिल्ले ती थंय दुखून 48 समयारी तुमी हांगा येयले. हे नकार बेटा आयली. हां 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 तुमी तांची पद्दत हांगा मुखारशिल्ले. मुखारशिल्लें. हां हां आमी येदोळ थंय ते मुखारशीत आसा ती. हां माधव मम्मल पूत पुंडलिक नायक मामू. माम हें आतां मार्केट खंय पुरो जाता. हें सादारण आतां तुमी आतां वयता न्हू तुमकां केन्ना तें काडूं मेळटा. हे आतां वयलें आतां वयताना अशें चिके ड्राय पावस उण गेले कुडे वोवचें. हां चिके ड्राय आसता मातयेनी हां म्हळ्यार पावसाक वयले ते गट्टी जाता कूक लायक बेळवणगी येना. हां तशें ड्राय आनी वयले रे चिक्याची लायक बेळवणगी जावचे वचून आतां वयता आसा ती पावसान गेला आतां लायक आसा. हां हाका 3 महिने बेळवणगी आसा. 3 महिने बेळवणी. वय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हां दीपावळी तुकून कोंडू स्टार्ट करता ती. हां हां म्हणटाना दीपावळी परबेक डिमांड जोर आसता. तेच दोळवरे केरळ कूक येता. हां. नवरात्री ऑक्टोबर मागीर आमगेल नोव्हेंबरा मार्केट आयल मागीर हज्जी येदरा खंयचेय कूक रब्बाना. हां हां कित्याक म्हळ्यार स्मेल टेस्ट आनी डिमांड तितले आसा. हां तातूंत आमगेल समाज GSB ते नोव्हेंबर म्हणटाना भजने सप्ताह रथोत्सव आनी फंक्शन वर्डीक आसा शुभ कार्य खंयचेय ताका भारी डिमांड. हें आतां मार्केट हें रेट जावचें खंय पुरो वता. हज्जे मेन मार्केट म्हळ्यार उडपी. हां आदी उडपी APMC मार्केट थंय रेट जाता. थंय बुधवार रेट जाता. तेंची रेट कंटिन्यू जाता. ते रेटार कारकळा पेटयता ती मंगळूरा पेटयता ती बेंगळुरा पेटयता.
तो मम्माला लास्ट बतू मम तुमगे नाव कशी गणेश नायक हां मम अक्कत लेबर कशी कोणी जतगी कुकोचक जेव्हा हां त्यांनी प्रोफेशनल सजव का ओन गोत तशील असल्या मात्र वौच्या जात हां हां तशावर आमकां त्यांच्यात प्रॉब्लेम वातावरण वाटतं कशी आम्ही फाईट करता की तशात लेबर आहे तशीची हां एकली दोघ केदन मेळता की तांकां घालून घेवन आम्ही कूक वयता असती हां 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 खंय प्रयोजन असके तसले हे पुरा ತೊಂದರೆ असत हां तशी ते पुरे मॅन्युअल जेवण आम्ही ऍडजस्ट करता असती हां पुढे रड्ड्यान पुरा कोसूचे आशिल्ले मार्केटावरचे गाडये बैलांत आशिल्ले त्या पुरात मशिनरी येवचे वचूनची काही इझी जाला म्हणता असत हां 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 पोरू सागोळ केलं तर सलकद्दो सुग्गी शात गेल्लो तो तशींद बरं का आतां पावस येवन तो तण आयिल्लें आशिल्लें मेशान मारन पुरा तण काण क्लीन आंगाणशें बरं का ताजे नंतर फुडें कशें म्हळ्यार तें कोयतेन बैसून काडटा आशिल्लें आतां तें मेशान येवचे वचून तणाचें तंत करून चिकी सुलभ पडटा मागीर ताका आमी तयार केलो तसालो सारें वाल्लू पाल्लू करताना घालयता मागीर सुडू मಣ್ಣು हें सगळें अशें विरता न्हू तें माती अंटू जावचें ना पावस येवन पुडी 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 जावका तेल्लार तें कोसून न्हू तें तयार करता हां 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 मम या कूक वयताना कृष्ण म्हळ्यारी आमी तशी दरशे कोरून करचे न्हय वे वय दरशे करचे एश कसले करतात हें कूक एश कसले कोरून हें करका म्हणल्यार तें पावसाळी जेवची वचून ऑक्टोबर वरे पावस आसता पावस जेवका हाका तशी जावन अशी दर करका चिके ड्राय जाल्यार तेन्ना दर केल्यार तें कूक जेवचें स्मूथ आसका माती ताका थोडे सार आनी घालता न्हू पाल्लू घालका स्मूथ येवचेक तशें जावन त्या खोणतान स्मूथ आसल्यार इजी जाता कूकय व्हड जाता मागीर उद्दा त्या दऱ्यांत राबता वयर ड्राय आसता हां पावसाळी क्रॉप जेवचे वचून अशी कर हां मग म्हाका तुमी गोब्बरू कसं नाही तुमी हें जेव्हा घालता की फर्टिलायझर्स हां ते गोबर आनी म्हळ्यार सुडू मಣ್ಣू हट्ये सारे प्लस सुडू मಣ್ಣू म्हण एक करतात हां तें मात्र विना मागीर विंगड खंयचेय फर्टिलायझर आनी खंयचे केमिकल कसं नाही यूज करणार इवन पेस्टिसाइड्स कसं नाही यूज करणार 100% नॅचरल कसं नाही ना हां अशी ओवचे आनी ताका मुळां घालचे आनी कसं नाही ना हां हां हेंचे फायनल हां. आनी नेक्स्ट कोणचे पावस उणी जाल्यार उदक दिवका हां ते उदक दिवचे एक वेवस्था करून घेवका मोटराचे न्ही हां हांगा हें एक सादारण वेटलँड हां हें तातूंत 2 नमुने कूक आसा साणेकाल हां 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 हें बैला कूक म्हणून हां हक्क कसं म्हणल्यार उदक उणी जाल्यार बैल 2 क्रॉप जेवचे भात आनी हां. तांतू वोवचे हां हें जनवरी खणचे हां आनी एक कूक आसा गुड्डे कूक म्हणून हां तें आमकां दिपावळी वेळार कोणचे ओहो तेंचे काय ड्राय लँड हां ताका उदक दिवका जाता ओहो हां बेट्टा कूक आणि बैला कूक बैला कूक वय. हां 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 तशी हां बैला कूक जनवरी कोणचे हां बेट्टा कूक नोव्हेंबराक कोणचे ते तक्के दोन कूक विंगड की नाही सेम कूक ना कूक विंगड आसा कूक विंगडाची साणेकाल कुकाची हां. तातूंत 2 क्वॉलिटी ओहो हो तशी हां फर्स्ट कोणचे गुड्डे कूक हां. सेकंड कोणचे बैला कूक हां. ताका समजावन वोवची बेट्टांनी बैलांक ಹಾಂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದು ಕಂಚಿ ಪುರ ಕೂಕಸ್ ಕಂಚಿ ಎತ್ತ ಕೈಂದುకుని ಪುರ ಎತ್ತ म्हळ्यार फर्स्ट येवचे केरळ कूक ऑक्टोबरान म्हळ्यार परबे बशी 1 महिन्या फुडें येता नवरात्री म्हणटा हां त्या केरळ कुका बारी डिमांड तेन्ना खंयचेय कूक येना हां जेव्हा व्हड सायज टेस्ट आनी ते विंगडा टायप आसा हां आमगेल हें स्टार्ट जेवचे नोव्हेंबर दिपावळी परबे हां हें स्टार्ट जालें मागीर अज्जे अदरक स्मेल जेवण तूं हेंची मार्केटा मेन जावन वता हां मागीर कमर्शियलान तूं विंगड यूज करतीत हां. साणेकाल कूक म्हणून हांगा प्रचार आसा तेंची निमगून निमगून घेतात घेतात. दिपावळी मागीर हां नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी 15 तनक हेंची कूक हां हें जालें मागीर विंगड खंयचेय असले लोकल कोकर्णेंगी येता मार्केटा हां हां जाल्यार हाजी वटी एक मूडबिद्रे सायड येता हां. तितले क्रॉप ना हां. हांगा चितला हां. हें साणेकाल क्रॉप चड आसा मागीर एक साणेकल कूकाचे रुची विभिन्न कसं म्हणल्यार हांगाची मत्ती म्हणतात ते कसं मॅम ते कसं विशेष तें कसं आमकां तेंची म्हणल्यार आतां घाटी तरकारी आसा गांवची तरकारी आसा हां. आतां भेंड असो घोसाळ असो गांवची घोसाळ म्हळ्यार ताजी डिमांड विंगड मट्टी गोळ म्हळ्यार डिमांड विंगड तशी साणेकाल कूक म्हळ्यार एक मातये गुणार एक स्पेशल जावन गेला हांगा स्मेल अंत आनी टेस्ट अंत तितले दूर ताजी स्मेल साल काडली कुडले कळटा खत्तान कळटा तें जना लायक जना हां. तशी साणेकाल कूक एक स्पेशल जावन गेला पळयती साणेकल कूक वोवचें
आता त्यांनी वयता असंत हे ऑलरेडी वईल तसले हे सो हे कसं की पल्लू गल्ला हे कसं नाही हें म्हळ्यार हें तिका ड्राय माती वोवच्या वचून ती पुड्डी पुड्डी आसता हां तशी जावन त्या माती आणि हें पावसाळ्यात जेवच्या वचून आता जोर पावस येत नेवाना हां पावस येताना कसान जाता पुड्डी माती तोगो पडता हाजे फर्टिलिटी साऱ्याची न्ही आशिल्ली तोडा वता ताजे खातीर चड थोडे दीस ते झाड घेवच्याक 15 तुकून 1 म्हयनो वता व्हड घेवच्या ते दोळवरे माती शेड्डून वचना अशी असले केलो स्पेशल पल्ल आसा गोबरा पल्लो आणि ते एक 4 आयटमां पल्ल आसा पुरा पल्लो जायना दांकुच्या तसलो आयटमां पल्लो दांकितात तो पल्लो 15 दिसांनी जोडून ताका तंत पडता मागीर तो देंट विंचून काडटा आमी हां 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 त्या उद्देशार तो पल्लो दांकिता आसा वय आम्ही हें कूक बेळशीत आसता आमगेर समाजाचें हें कूक बेळशितान म्हाका गोत आशिल्ले पैकी हत्तान लेकर तितले जन आसच्या परत घरान सूर केलेले तुम्हीच हे गावांत कूक बेडशीट सूर केलेलेंची हां आतां आमगेले जातीचे बेळशितान उण गेले विंगड थोडे बेळशिता ती जाल्यार आमगेलो मेन उद्देश म्हळ्यार लाभ आमची न्हय कसान म्हळ्यार आमी हें कूक आतां इतलें 1 एकरे बेळशिता म्हळ्यार 100 150 किल बेळशिता ती प्लस हांगा थोडे घेवन पेटयता ती साणेकाल कूक एक आसका स्थिर जावन मागीर हें हाका डिमांड जोर आसा कित्याक म्हळ्यार नोव्हेंबर डिसेंबरा जेवच्या वचून तशें जावन त्या वेळेर बेळसूचे मागीर आमगेले जेवण आसा काम करताले तांकां एक उद्योग जेवका आनी वेपार करताले सर तांकांय हातूंत बेनिफीट मेळटा आनी आमगेलो देश भारत देशाक हाजे निमित्त खंडीत लाभ आसा म्हूण लेखता आमी कित्याक म्हळ्यार लाभांश उद्देश न्हय म्हणले मागीर देशाक इन्कम जावन आसका न्हू तशी आमगेले म्हणजे थोड्या जणांनी हें बेळशिल्लें तांगेले आशिल्ले जाग थोडो बेळसून देशाक दिल्ले रे भविष्य मस्त जनांक देशान पुरायण उद्धार करचे पण आम्ही देश उद्धार करी येतो म्हणून आणि एक मुख्य विषय कसं म्हळ्यार एक व्यापार म्हणच्याक एक वंश परंपरे जावन येईल तसली एक कूक कूक कित्याक म्हळ्यार साणे कलतकून आमी साणे कलतकून कूक साणे कलतकून हांगा येवन वयता आसा ते हांगा जेवन वयता आसा ते त्या टेस्टा कोका मट्टी मट्टीन तो बेळशिल्ल्या वरीच हें साणेकल कोका हांगा बेळशेच्या वचून ताजी डिमांड तितलें आसा तशी जावन हें एक सोडल्यार गेल्लें हें खंडीत जनांनी उपयोग करून घेवका म्हणून आमी सांगतात